सुमिया वंदन तुका धनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दातय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आम्ही सगळे पृथ्वी संगी तो मन सर्वेश पदनी वर्णक आमच्यान जायना पदवी तुझी वती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सुमिया वंदन तुका धनिया स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकुळ तुझी दाखय जीवी तुझे लाभय देवा आमच्या काकुळदारा. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त मन मागता. सांजुदूत देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या सकट भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी आसा मनादी बाप प्रवीण कोड्रस. आयचे दिसाचे मीस आमचे खातीर भेटयतात, देवाच्या उतरां सोनियाल दितात, आमचे खातीर मागतात. तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रबाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयतात. जानेट बर्बोज आनी भुरगीं किन्नेगोळी, गिलबर्ट फेर्नांडीस जल्मा दिसा संदर्भी बचपे, नॉयल आनी रेन्नी ओलिविया क्वाड्रस लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी नित्यदार वाडो, रॉनी ग्रेसी फेर्नांडीस आनी कुटाम किन्नेगोळी, महिमा केविन सिक्वेर आनी कुटाम बंटवळ, जॉयल रेगो किन्नेगोळी, वेरोनिका वास किरेम, एवलिन लोबो मोडंगाप, ईथन पेरेरा सुरतगल, नतालिया रोड्रिगस किरेम, लाइन अल्मिस्किट किरेम, ॲग्नेस मेरी कुलाई, आयरीन कुटिनो सांजूद वाडो, लीना मतायस किन्नेगोळी, स्टेल्ला पिरेरा उर्वा, सिंथिया मतायस किन्नेगोळी, विन्सेंट पिरेरा उर्वा, सिरिल कार्डोजा जल्मा दिसा संदर्भी मियार, सीमा कार्डोजा आनी एल्विस डिसोजा पहिल्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मियार, हेल्डा पिंटो कुपे बदाव, अनिल आनी फेल्सिया फेर्नांडीस माडंत्यार, अनिता डिकुन आनी कुटाम बंटवळ, फ्रांसीस आनी आयरीन मस्कर्नस देरेबैल, जेसिंत आनी क्लिफर्ड फेर्नांडीस एंजेलोर, जॉन मोंतेरो आनी कुटाम नित्यदार नगर, कैरा आर्मा टीना किरण पिंटो काटीबळ्ळा, ऑलविन डिक्रूज आनी कुटुंबाची मुंबई, मुस्ता पक्षीगेरे, शरल कोरेया बीजे, विनिशा मस्कर्नस फाल्यांच्या दिसा ताचो जल्म दीस ऑस्ट्रेलिया, अनिता जो सुरतगल बरें काम मेळ्ळ्या खातीर प्रत्येक ते बसून मीस पेटयता. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, प्रियांका, जेसन मोंतेरो नित्यदार नगर, टीन डिसोजा प्रिमा मोंतेरोच्या बऱ्या भलायके बसोत, रिमा मोंतेरो पवित्र काळजा वाडो पयशे फाटी मेळच्या बसोत, मुस्ताफ पक्षीगेरे घरच्या हलमा बसोत मीस पेटयता. ग्रेटा फेर्नांडीस आनी कुटा बचपे, पास्कल आनी ग्रेटा डिसोजा किन्नेगोळी, ग्रेशन डिसोजा ओमसूर, देवदीन लिल्ली अरण्याच्या आत्म्या बसोत जल्मा दिसाच्या उगडासा मीस पेटयता. शांती क्वाड्रस पवित्र काळजा वाडो, देवदीन बेनेडिक्टा 6 म्हयन्या आनी 2 दिसांच्या उगडासाक आनी एवर्स्टीन सेरावोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. रोनाल्ड सेरावो किरेम, देवदीन जॉर्जच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. रॉबिन कुळाय, देवदीन एलियास सिक्वेराच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता. सुनीता सिक्वेर आनी कुटाम सच्चेरी पेटे. ह्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मागतना आज पद्रबाची आवय देवादीन जाल्या. पद्रबाच्या आवयचो आज जल्मा दीस, तिच्याय आत्म्याक विशेश तरान आमी शांती मागया आनी आमची त्या सवा मागणी सक्कड सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करन सोमयाची मजर कृपा सांजुदूत देव मारिपात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सक्कड आमी उबे रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सवे असो. तुमच्या सवय आसूं मोगाच्या नो परत्यान एक पटी आमी ह्या देव तेंपलांत देवान केल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दिव आनी आमी केल्या सर पातकां खातीर पातकांची दूख दवरूंक आमी हजर जाले हांव. आयच्या ह्या देवाच्या उतरांचेर नियाल करच्या पयलें देवा जावन आमी भक्साने मागया, आमची काळजां नितळ करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत बली वांटो घेवच्याक आमकां सामी तयार करया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारो सांगता. मनांत चिंतून तणाव उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगी सदां सांगकार मरी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पदकां बसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. समिया काकुळकर समिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर समिया काकुळकर समिया प्रार्थया. देवा आमच्या मुगाल बापा धर्म सांगता देवा उर्वी तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेला जेजू क्रिस्ताक वर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशक्य पृथ्वीचेर तुजी पयसभा वाडतोस. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रातभर चलिता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोतामाचो पूत आनी उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमालियाच्या पुता इस्रायलीच्या राया पेका बराबर जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताजेर आक्रमण करूंक ताज्यान जालें ना. आराम एफ्रायमा सांगाता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांचीं काळजां रानांत जडावाऱ्यान हालतात त्या भाशेन हालोवंक लागलीं. तेन्ना सरेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शहर यशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमता थंय माडवाळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोवंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या दोन दुवाराच्या लांकडा कुडक्या पासत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्रायमा आनी रेमालियाच्या पुता सभें तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर धाड घालुया, ताजो नाश करुया, तो आमच्या आदीन करुया आनी थंय तबेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सरस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजोन आनीक 65 वर्सांनी एफ्रायमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्रायमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत
तुमी भावार्थांत तीर रावनान जाल्यार तुमी तीर उरची नात. देवाचें उतार्यें. देवाचे उपकार. देव आपले शहर सदां काल राखता. देव आपले शहर सदां काळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शेरां, ताका मान फावो कितलो. तासो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीन, अख्खे प्रितमेचो तो आनंद. देव आपले शहर सदां काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो करो दोंगर, व्हरत्या रायांचे शहर. हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हणून देवान ताकोन दिला. देव आपले शहर सदां काळ राखता. देव आपले शहर सदां काळ राखता. Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां दारून करिनाकात. बगार सर्वेस्पर स्थाळो ऐकया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे असो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत ताणें जैती असर्या केल्ली त्या शहराक वचून देवा थंय ती पाटी परतूंक ना देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा कितली भिरोंकल जाताली तुजी स्थिती एक कोरोजिना. हाय तुका ये बेसायदा, तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोर शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळार गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपणी जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतीच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकोत लपतली आनी तूं कफरनाव आकाशा चडतलें म्हूण चिंताय कितें? पातळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजे थंय केल्या ती असर्या सोदोमांत केल्ली जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतीच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वरून चड काकोत लाभतली. देवाचे उतर ये. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगेचनो. मातेवांच्या वांजेलांत आज म्हाका आनी तुमकां आमकां सगळ्यांक आमच्या आत्मीक जागृतायेचे संदेश मेळटा. वाचपान आमी आयकले, जेजू त्या लोकांक गलिलियाच्या शहर म्हणजे कोरोझीन, बेतसायदा आनी कफरनाव त्या लोकां मदीं केल्ली ती असर्या
ह्या विजमेता ते पळोवन लोक आतां बदलावंक ये जंय आसली ती बदलावन येनासतना बदलावन ती तो तांच्या ती पळयनासतना त्या टायमार ताका मस्त कंत येता आनी तो रडटा. तो म्हणटा ही असर्या तीर ह्या सिदोनान ह्या सोदोमान केल्ली जर थंयच लोक मनी प्रायश्चित करता आसलो, आपल्या पातकांची दूख धरता आसलो. मग जनो हे गलिलेची शहरां जावन आसात. हांव आनी तुमी आमी सगळा कोरोजीन, बेतसाइदा, कफरनाहूम ह्या सारचो लोक आमी सगळा आमी चिंचे सक्रामेंतां आमकां मेळ्ळ्यांत. पयलो आमकां मेळ्ळो तो बपतिस्म. त्या तो सक्रामेंत कान घेवन आमकां सर्गावेची तिकेट मेळ्ळ्या म्हणून. म्हळ्यार त्या सक्रामेंता वरवीं आमकां सदांच दोन हांगा आसल्ल्यांक 7 सक्रामेंतां जावन 5 या 6 मेळ्ळ्यात. 5 आनी एक आमी हुशार नासल्या वेळार ती मागण्याचो संस्कार, तेलोवणेचो संस्कारय मेळ्ळो जावं पुरो. ते 5 या 6 संस्कार आमकां मेळ्ळ्यात. आमी तेत जर न तित आमची सर्गावेची तिकेट म्हणून तेच आमचो सल्वसो मेळच्या खातीर आमी तितल्यांत करनासा. हांगा लोक जेजूचे असर्य आनी विजमीत पळयलो, ताका ताणें जेजूक ताणें विरोध करूं ना. जेजूची असर्य आनी विजमिता ताका एक मनोरंजन जावन आसलें, टायमपास. कित्याक जेजूक तांच्या मद्दो जावन आसलो, ताची ती सकत देवाची सकत ताचेर आसा म्हणून तांकां केदींच ते केदींच पातयेवनात. तांकां जस्ट एंटरटेनमेंट आसलें. आमी थोडी बोटी तशेंच करता. सक्रामेंत आसा, मेसाच्या बलिदानांत भाग घेता, आराधनांत भाग घेता, जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता. जाल्यारय आमचें ती बदलावन ना. आयच्या संदेशान आमकां एक रिफ्लेक्ट करूंक, नियाल करूंक आमकां सांत मातेव हांगा सांगता. जेजू देव आमकां कितली कृपा दिता ताचे वरवीं चड आमकां जबाबदारी दिता. कृपे सांगता आमकां आमची जबाबदारी आमकां पाळूंक आसा. कुटुंबान तशेंच समाजीन जंय आमी खंयच्या सुवातेर आमी आसा काम करता त्या जाग्यांनी, कुटुंबान जाल्यार कुटुंबान, समाजीन जाल्यार समाजीन आमकां ती दिल्ली ती जबाबदारी आमी ती पाळूंक आसा. आनी आमी पळयता हांगा त्या लोकाक, गलिलेच्या शहरान त्या लोकाक, कोरोजीन, बेतसाइदा आनी कफरनाहूमच्या लोकांनी देवाच्या पुताक दोळ्या मुखार तांणी पळयलो. तांणी असर्यां तांणी देखली आनी तशेंच ताचें उतर तांणी आयकलें. जाल्यार तांच्या जिणेन खंयची बदलावण ना. आमी देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची आमचे ताची कांय इफेक्ट जायना. कित्याक आमी देवाक विरोध करना, ताका आमी इग्नोर करता. थंयच्या लोकांनी देवाक इग्नोर केल्ले बरी, त्या खातीर तशेंच आमी देवाक इग्नोर करता. आनी आज आमी पळयता मगचेनो जेजू तांकां बेश्टायना, तांचे रागार जायना. बेश्टयता कित्याक मुखार तांची ती नाश पळोवन, तांचे ते विनाश पळोवन तांचो आत्मा वाचोवच्याक
तांची कूडनी तांचो आत्मा वाचोवच्याक तो तांकां बेश्टयता, ताचे रागार जायना. तांणी ताका इग्नोर केलें म्हणून तांचे रागार ना तो. ताका एक सकंत तितलो दूख तांणी तितली देवाची महिमा पळोवनी तांणी आपली जिणी बदलिल्ली नात. आमकां आज तेंत जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता, जेजू आज कुर्सातान म्हाका आनी तुमकां तेंत सांगता, तुमच्या जिणेंत ती केल्ली असर या हांवें एका अक्रिस्तांवाच्या जिणेंत केल्ली जाल्यार तो अक्रिस्तांव म्हजे थंय फाटी येता आसतलो. आमी क्रिस्तांव, क्रिस्त हांव, ते क्रिस्त हांव ते मिनींग आमी समजोवना. क्रिस्त हांव म्हणलें मिनींग आमकां अर्थ समजले जाल्यार देवा समोग आमच्या जिणयेंत दिसजे आसलो. देवाची कृपा आमचेर आसतना देवा समोग आमच्या जिणयेर दिसजे आसलो. आनी ती जबाबदारी आमकां मेळ्ळी आसतना ती जबाबदारी आमी पाळी जाय आसली. आमी आमचोच आत्मो वाचयतना आमी दुसऱ्याचो आत्मय वाचोवंक आसा. दुसऱ्यांक आमी देवाच्या वाटेर चलोवंक आसा, कुटुंबान तशेंच समाजेन. आमी आमच्या स्वार्था खातीर आमी आमची जबाबदारी तशी पाळिना. आज आमी जबाबदारी पाळ्ळी आसली जाल्यार आज संवसारार आज ह्या पावसिल्या दिसान आमकां पावस आसलो, येता आसलो. आमकां पावस उणो आसा कितें? आमच्या स्वार्था खातीर आमी पुरा प्रकृतीक आमी नश्ट केला. देवान रचल्या त्या प्रकृतीक आमी नश्ट केला. आमच्या स्वार्था खातीर आमी देवा विरोध केल्या. देवा विरोध वचनांतल्यान तर आज पावस येता आसलो. देवाचें न्ही बरें आमी मागोन काण केलें जावन आसा. आज ह्या आपल्या उतराद्वारे देवाच्या उतरांद्वारे आमकां संदेश मेळटा. देव कितली आमकां कृपा दिता तितले चड आमकां ती जबाबदारी पाळोवंक आसा. तशें जाल्यार मात्र त्या दिसा जडटे दिसा आमचेर देव दया दाखयतलो. कित्याक ताका आमी आमच्या जिवनांत आमी स्वागत केला, ताका आमी आमच्या जिवनांत ताका आमी इम्प्लिमेंट केला, ताका उतें केला. जर मोगाच्यानो आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जेजू लागीं मागी कृपा मागया. तो आमी आमची जबाबदारी बऱ्या तरान पाळून ताचे कृपे सांगता एक बरी खरी क्रिस्ताची जिणी, क्रिस्तांवाची जिणी आनी आत्मी जिणी जियोवच्याक. तर आमी आमच्या केलसर पातकां सुडास करया. पातकांची दोगदन या आमी मिसाच्या बलिदाना आमी मुखार सरया. आमेन. सुम्य तुका समर्पिता जिणये रुका जावं धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. उंडो आनी Crista curinto, vegis badal
भोजन तुमचे बलिदान सर्पदिदा देवप्पा मधलं असलें तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मेमेक आमच्या नक्की पोलीस सभेच्या आगावात सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा बघेन धर्मता साधुदान आपणा आपल्या जेजूच्या मगान भरून ताची सोडवून परगटूंक संतोषान आपलो जी करशिला निरगत वारयले ते सोडवून आमच्या एकालाच्या मनशा कळीत करूंक आमी तुका भेटयता. त्या आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वसूया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर काल्यानी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र सभेच्या पवित्रताय कुणा जावन ह्या संवसारा सदां वरच्या आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशा परगट करच्या. तुवें ती धर्मताच्या बुन्यादीन तीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सरदरबरा संगती संतोशांत तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे बापा करोस न्हू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यान दडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरून ससिवीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिसो तो म्हणलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परे जवान जसं ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सत्नीक कराराची रगत पथकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेत मनशा पासोत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. पवर्त सुगुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत आसून आनी सडणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगयन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें पडसडीत मुखामळ पळोवंक भोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी सांगता तुजी महिमा गाव आमकां भोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदरेच्या ज्ञान अंदरून ताणे शिकयल्ले प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बवर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवय एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेली संसाराची पाप करता ती शेलेच्या जेवणाक आपल्या आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सम्या कुलपेन तुझ्या बदन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या वर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या वर सांबाळ म्हाका जीव नवो कर. सूर्यो तू सर्गींचो फकय प्रकाश कुरपेसो निवार कळक प्रकाशो शिवर कुरपेसो ओ सोम्या शिवर कुरपेसो कर म्हाका दैजी सगीसो. कर्जान म्हज्या सोम्या कुरपेन तुज्या बदन्या वेंगेन म्हाका
प्रार्थया भौमगाल बाप्पा बघील जुता देवाच्या आज ते वनमरणापासून या नव्याच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतला तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरापुरयां तुझ्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. समी बसया. मोगाचें सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत हेवटी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरां तेर्स ताच्या उपरांत नोवेन मीस नोवेन आनी ताच्या उपरांत सॅक्रमेंटाचें आराधन 10 वरां कुमसारां 10:15 वरां तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन ताच्या उपरांत आयिल्ल्या सकड भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. थंय घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची ते सवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करात. त्या जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश थरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतले. हांव हांगासर मिनी हॉलांत कॅम्ब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार आतां आराधना वेळार ताच्या उपरांत नोवेना वेळार ताच्या उपरांत अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आसच्या त्या बिल्डिंगान आश्रयच्या बिल्डिंगान थंयसर मूड भितरे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्तरां नर्स आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार हांगासर मेळटा. तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तो 10:30 वरां पर्यंत मिटिंगां चलतात. अल्कोहॉलीक एनॉनिमस मिटिंगां. जर तर कोणी मादक सेवन वा सोऱ्याची गुलाम जाल्ली आसा हातूंत भायर येवंक कश्टात जाल्यार ह्या पिडेक सुटका मेळाची जाल्यार ह्या मिटिंगां निरंतरी आयल्यार बरेंपण लाभता. तरी करून ह्या मिटिंगाक येवंक असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचें 1-2 शब्द SIR विशयान. येदुळूस फॉर्मां आमच्या घराघरांनी येवन दिल्यांत. आतां ती फॉर्मां आमी भरती करून जाता तितल्या बेगीन आमी पाटी दिवंक आसात. कालच्या दिसा आमच्या मंगळूरच्या DCन त्या विशयांत सांगलां ह्या हप्त्याच्या अखेरी भितर ती फॉर्मां पावीत करच्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार आमी फॉर्मां पाटी दिल्या उपरांत तांणी मोबायलार वा कंप्युटरार फीड करूंक आसात. 29 तारखे भितर हें सगळें प्रोसेस जावंक आसा आनी ताच्या उपरांत ऑगस्टाच्या पयल्या हप्त्यांत पयली लिस्ट फायस जाता. त्या देखून तांकांय जायतो वावर आसा त्या करूंक. त्या देखून आमी कुमो करूंक आसा. त्या देखून जाता तितल्या बेगीन ही फॉर्मां भरती करून आमी पाटी दिवंक आमी प्रयत्न करचे. जर तर कोणायकी फॉर्मां मेळोंक ना जाल्यार आनीक घरांनी BLO येवं ना जाल्यार तसल्यांनी खंयसर अंगणवाडी केंद्र आसा वा BLO आसा तांचे लागीं सवयचे आनी थंयसर फॉर्मां घेवन भरती करून दिवंक तांणी उलो दिला. प्रत्येक जावन आमच्या पक्षीगेर पिरगजेंत हांगासर तोकोरू ग्रामांत आसलेल्यांक फॉर्मां मेळोना. कित्याक म्हळ्यार ह्या कुशीची BLO हुशार ना. तिची भलायकी बरी नासल्या निमती थोड्या घरांनी येवनान फॉर्मां दिवनान. काल हांवें विलेज ऑफिसरा कडेन उलयल्या वेळार ती म्हणाली हांगासर आज सुब्रमण्य अंगणवाडी आसा थंयसर आज येवंक सांगला. थंयसर फॉर्मां मेळटात आनी ती भरती करून दिवंक कुमो करतात. त्या देखून तसल्यांनी थंय वचूनय ती फॉर्मां भरती करून दिवंक आनी मेळोना म्हणून आमी रागचे नाका. आमी कितें करूंक जाता त्या दिशेन तें आमी बेगीनच करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आनी चड वेळ ना. त्या देखून जाता तितल्या बेगीन ती फॉर्मां भरती करून पाटी दिवंक आसात. एक कॉपी आमचे कडेन दवरूंक आसा. एक फॉर्म तांकां आमी दिवंक आसा मोगाचें. आनी त्या देखून जाता तितल्या बेगीन हें प्रोसेस करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी कोणायचें नांव 2002च्या लिस्टीन ना जाल्यार
पप्पा मम्मीचे किंवा आवय बापायचे आनी एका गोलाम उजव्या कुशी वा आमच्याकडे कितेंय दाखले नांत जाल्यार आमी सकयल मात्र त्या फॉर्मार भरती करूंक आसा ते आमी भरती करून देवया मागीर कितें एन्क्वायरी आसा जाल्यार मागीर त्या दळा प्रूफ दिवन आमी ते एन्क्वायरी करया त्या देखून परत एपड्या उड आसा करता कोणूय हें प्रोसेस करूं ना जाल्यार ह्या हप्त्याच्या अखेरी भितर कर जाता तितले बेगीन ती फॉर्मां फाटीं दिवच्या खातीर आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक बाप प्रवीण क्वॉड्रस तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता रिनीटा बर्बोजा किन्नीगोळी आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण वावरनो सगळें तांचे लेखा स्पॉन्सर केलां ह्या कुटुंबाचो प्रत्येक जण उपकार बावरता तांकां देव बरें करूं म्हणटात आनी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता आनी एकदां न्ही नांव नाका म्हूण किरें पियोना डिसोजा सुरतगल नांव नाका म्हूण आनी एकदां न्ही किरें कॅल्विन आनी फियोना फेर्नांडीस आंजेलोर ऑलविन डिक्रूज आनी कुटुंबाची मुंबई हांगासर आशिल्ल्यांनी मुखार येवची आनी मानाची वाद घेवची दान दिल्ल्या सकट दानीचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां सांजूद देव मारेपात तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी आनी ताचो समी तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून विशेश तरान मागता सकड आमी दिबी घालया सांजूद देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया पात्रून सांजूत देवा आमचे पासत विनती कर पात्रून सांजूत देवा आमचे पासत विनती कर पात्रून सांजूत देवा आमचे पासत विनती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीं आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जूत देव सर्ग रजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत वचून आमचे बसोर विनंती करता सांजूदता देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत्त जूदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागरीस आमी उगडास करता बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षणान मेळयता त्या बलिदानावरील देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेश म्हणी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेन जूत देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिपात उबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशेबरपणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे दें दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद देवाक मागणे या संवसारे जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जूत देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारे जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कस अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरी शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सुमेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जाणांनी हांगासर तेसवां दंडिल्लीं आसात ही सकड तेसवां ह्या घडये हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसवां आसा जाल्यार तुमी मागा नाजाल्यार तुमच्या काळ जमानान कितें तेसावां घेवन ह्या पवित्र तळाक आयल्यात ही सकट तेसावां ह्या घडये उबार दिवया कित्याक आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना सांजूदता देवाचे विनवणेन असाध्य आसलें साध्य जाता तर ह्या गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया 13 जाणांक बरी भलायकी फाव जावचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर दोगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फाव जावचे खातीर एकल्याची एलर्जी शेळ आनी कोंकली गूण जावचे खातीर दोगांच्या हातापांयची गांठी दोग गूण जावचे खातीर तेगांचे रीण पारी करून करपा मेळचे खातीर एकल्याक अमेरिकाची HIV व्हिसा रिन्यूवल जावचे खातीर
दोगांचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचें खातीर, एकल्याचें फॅमिली पेन्शन सँक्शन जावचें खातीर, एकल्याक दुसऱ्याच्या स्वाधीनाचो जागो पाटी मेळचे खातीर, दोगांक इन्वेस्ट केले पयशे बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर, चौगां वायट सवयेंतल्यान भायर येवचे खातीर, एकल्याक गरजेक दिल्ले भांगर घराचे पेपर्स पयशे पाटी मेळचे खातीर, एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर, चौगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर, तेगांक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर, 7 जाणांक कॅन्सर पिडाक गूण जावचे खातीर, एकल्याचें ऑपरेशन जाल्लो गायी गूण जावचे खातीर, एकल्यान अन्य जातीच्या तरणाट्याचो सांगात सोडच्या खातीर, दोगांच्या कातीची पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याच्या हृदयांत दूख आनी गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावच्या खातीर, 6 जाणां शिकोवन बरी मौत आनी जानवाई फावो जावच्या खातीर, 7 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावचे खातीर, चौगांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, दोगांक दुश्ट सक्ते जावन सुटका मेळचे खातीर, एकल्याक सुकोवन गेल्ले बॅग बऱ्यान पाटी मेळचे खातीर, एकल्याच्या मतीच्या बंद पसंतले सुटका मेळचे खातीर 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला. हाचे सांगाता लीना मतायस ताची शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, हॉस्पिटलान एका भावाक स्ट्रोक जाल्ल्या वरवीं उलोवंक जायना, ताका बेगीनच उलोवंक जावंक आनी बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, बेबी रूथ क्लॅर हार्ट सर्जरी जाल्या बेगीनच रिकवरी जावन बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, एका स्त्रियेचे विशेष पिडांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर, दुबयन काम करच्या एकल्याक बरें एकोमोडेशन मेळच्या खातीर, जॉन पेरमोदे 4 वर्सां जावन लंग्स डॅमेज जाल्यात ते गूण जावंक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, रोहन उडुपी म्हणल्यान इलेक्ट्रिकल काम केल्ले रुपये 47 वर्सां जावंक आसले ते बऱ्या मनान पाटी मेळोवंक, शॉन डिसोजा ADFAच्या इंटरव्यूवांत उत्तीर्ण जावन सिलेक्ट जावच्या खातीर, नवीन पेरेरा लुधियाना रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येवन बरी भलायकी भाव जावच्या खातीर, रिया मिनेजस नर्सिंग फायनल एग्जामान बरे मार्क्सांन पास जावंक आनी बरें काम मेळचे खातीर, प्रेग्नन्सीचे स्कॅन नॉर्मल येवचे खातीर, UKंत जॉब विजाक इंटरव्यूवांत पास जावंक, कुडीची भलायकी मतीचे समाधान आनी मानसीक पिड्यांतले सुटका मेळचे खातीर मागोवन सांगला. हाचे सांगता एकल्याक नी जॉयंट्स हील जावंक बरी भलायकी बरेपणा खातीर, लिव्हराचे समस्ये गूण जावं, स्टेल्ला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 बरी भलायकी मेळच्या खातीर, विन्सन म्हणल्यार बाबा 30 आनी 9 वर्सां बरी भलायकी सैरीक मेळच्या खातीर, एका कडेन बिल्डिंगाक संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर, एकल्याच्या घरा वेच्याक आसता रस्त्याचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावंक आनी संबंदीत जाल्ल्या मदीं उस वाड मेळच्या खातीर, एकल्याची कोंकणी शेळ हृदयात गूण जावं, एकल्याक अल्सरेटीव कोलिटीज गूण जावंक आनी सदांचें जिवीत बरें सारूंक करपा मेळच्या खातीर, एकल्याक वेरिकोस वेन गूण जावंक इतर पिडेंतान सुटका मेळच्या खातीर, विना रोड्रिगसाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर, 2 वर्सांच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचे अडकले सगळे पयसरून सारक्यो वाटो ताका दाखोवच्या खातीर, एकल्याक दुबय ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका बाबाक दुबयन काम मेळच्या खातीर, एका भुरग्यान बऱ्यान चलची करपा मेळच्या खातीर, एका भुरग्याक सुडाळ उलोवची करपा मेळच्या खातीर, एका स्त्रियेक कॅन्सर पिडेंतान सुटका जोडच्या खातीर, एका जोड्या खातीर सोमयाची खुशी तांचे थंय सगळी समजोवन तांणी सांगाता जिवंक तांकां करपा मेळच्या खातीर, एकल्याच्या मतीक उस वाडोवंक आनी बरें काम मेळोवंक आनी मस्त एक्टीव जावच्या खातीर ह्या तरणाट्या खातीर विशेश तरान मागोवन सांगला. एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर, एकल्याक एक बरें काम मेळोवंक, वायट सक्तेतां सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याच्या मतीक उस वाड मेळोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एक धर्मीक भयण तिका हप्त्यांत 3 दीस डायलिसीस मस्त कश्ट जाता, घडये एडमीट जाता, तिका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर आनी एका धर्मीक भयणीक बरी भलायकी तिच्या बरेपणा खातीर, जॉन सिमियोस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर, एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावं आनी कुटुंबाच्या सान्या मदें बरेपण जावचे खातीर, एलिटा डी सिल्वा ताचें डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर, एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर, एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावचे खातीर, 9व्या क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक आपणाचें शिका बरें करून सारकी वाटेन मुखार वयच्या खातीर, 10व्या क्लासीक शिकता एकलो भुरगो डिप्रेशनांतल्यान सुटका मेळो आनी ताचें शिकापी बरें करूंक, एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्ये सगळे इत्यार्थ जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी आसची अर्बन मेंडोन्सा सेवरीन मार्सेल डिसोजा मायकल लोबो आनी तशेंच इतर पिडेस्तान तांकां बरी भलायकी बरेपण मेळचे खातीर, रायनल आनी जायनल तांकां बरी भलायकी बरेपण मेळचे खातीर, परगवांत जैलांत आसची आमच्या भारताची दोगी भुरगीं तांकां सुटका मेळच्या खातीर, एका तरणाट्याक शिपर कामाक कॉल येवंक आनी बेगीन कामाक जॉयन जावच्या खातीर, परगवांत साबारां कामाची भद्रती बरें काम मेळचे खातीर, एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावं, एकल्याचे माथ्याचे जरचे केस रावंक जाय, एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी
गुण जावच्या खातीर एका दादल्यान मतीक उजवाड मेळोंक गांवाक येवन आपणाच्या पतीने सांगाता खोटां बांदून हाडची गुरपादकां मेळच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्या भयणीचो पांय सरको जावंक फ्रॅक्चर जाल्लो एकल्याची एलर्जी गुण जावन एका भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावच्या खातीर एका भुरग्याची एलर्जी कंप्लीट गुण जावच्या खातीर क्लिपट दांती ताच्या कामान बरेपण जावच्या खातीर एकल्याक कोर्ट केजीन जीक मेळच्या आनी बऱ्यान आखे जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर एका बहीण मतीच्या पिडेन तशें वायट चिन्नान कश्ट जाता तिका सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्याक कालत्या काळजाचो मोगाळ जानवायचो समजणेचो वडिलांक विधेयपण जिवनचें करपा मेळच्या खातीर एकल्याक एका कुटुंबाक बेसावांनी बंद घराचे देणे मेळच्या खातीर एका कुटुंबान सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्यान पोंता पावोवंक संबंदी जाल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टाक आनी इतरां मतीं उजवाड मेळच्या खातीर एका तरणाट्यान ताचे चलयेन मिसाक येवच्या मतीं उजवाड मेळच्या खातीर एका गोबायला मदें तांणी परत एक व्हरच्या खातीर एका धर्मीक भयणीन मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मसूर हागे पयस करून कम्युनिटीन समाधानी जियोवच्या खातीर पॉलिसिस्ट एकल्याचे गुण जावं किडनी प्रॉब्लेम गुण जावं सिझोफ्रेनिया पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एक चली खाज जावंक आयकना तेज्या मतीक परिवर्तन जावच्या खातीर एका चल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचें लिवर प्रॉब्लेम गुण जावंक आक्रिस्तांव भयणीचें एकल्याक दुबायंत बरें काम मेळच्या खातीर एका तरणाट्याक बरें काम फावो जावच्या खातीर एकलें इज्रायल वचूंक ट्राय करता सगळें बरें जावचे खातीर एकल्याक फूड पॉयझन जालां ट्रिटमेंट आसा बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रेझा ताजें भलायकी बरी मेळच्या खातीर ताजें मिसावन तांचें बरें जावच्या खातीर एकल्याचें घराचें काम अर्द्यार आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा एक बरें काम ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सकड त्या सवां खातीर ह्या घडी आमी मागता आसतना जे कितें आमची काल जमान्यांत त्या सवां आसा ही सकड सर्गींच्या बापाक आमी उबान दिवन ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया अरदान तुका सुमयांचेसो तुका सुमयाचेसो वंदन तुका सुमयांचेसो वंदन तुका सुमयाचेसो नमन तुका सुमयांचेसो नमन तुका सुमयाचेसो महिमा तुका सुमयांचेसो महिमा तुका होगला तुका सुमयांचेसो होगला तुका सुमयांचेसो प्रणिपा तुका सुमयांचेसो जय तुका सुमयांचेसो हालेलुया 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 होगला जेसू या पवित्र काळार या सकड भावनाचे त्या सवां तुझ्या पायांतला उबा देता बरें मन तूं दाखय सोम्या जेजो तूं खुशी वर सोम्या त्या भावनांनी आशिल्ले बरें मनाचे जिवितांत लाभय उद्धारपण तुजें दाखय म्हण सोम्या तुजे कडेन परत मागता ताका बल भलायकी मदीं समाधान संतोष आनी आशिल्लें सकड बरेंपण संजुदता देवाच्या मजतीन आमी मागतना या पवित्र थळा लाभो दिवं सोम्या तुजे कडेन भरवशान बसयता तुका असाध्य म्हळ्यार खंयचेय सगळ्यो शक्ती साध्य तर ह्यो शक्ती साध्य कर म्हण तुजे कडेन परत मागता हालेलुया 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 सकड आमी दिमी गेल्या म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडलोंक बेसारच्या म्हज्या वयरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सोडूंचे किरें देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे खडसान हांव तुका भिडयता तुझ्या मवाळ माई पासी नावाते तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें वडापतीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी बरतोळे दांबिया ह्या पवित्र थळार जायतीं असर्यां अद्भुतां घडटा जायतें बरें बनवालता सभा जाणां वळखून घेतात आनी तांच्या नांवान हांगासर ते वळखून घेता आनी धन्या देवाक अर्घां दिता एकल्याक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याक मेक्सिकोन तो कामाक जॉयंट जावची कुरपा मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिता एकल्याचें घराचें रिपेरीचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याच्या बांयंत बरें उदक फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात एका भुरग्याक बरें केल्ल्या बसत अर्घां दितात 6 जाणां बरें सांबाळचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात 9 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात 2 जागो बऱ्या मला विकून गेल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात आनी 8 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांचे जिवितांत तांकां लाभल्या खातीर धन्या देवाक अर्घां दितात तर ह्या सकड भावना सांगता आमी मेळया देवान सांजूद देवाच्या मजतीन
तांच्या जिवितान आमच्या जिवितान केल्ल्या आनी करच्या सक्कड बऱ्यापणा खातीर आमी अर्गां दिवया हांव हो गुलाब दिता जेजू हांव हो गुलाब दिता जेजू हांव हो गुलाब दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव हो गुलाब दिता जेजू हांव हो गुलाब दिता जेजू हांव हो गुलाब दिता जेजू काळजाक. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त पावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक सेवाकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मुनियार आनी आदवच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडियात्म्याची घटाई दी आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे ते हांव तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या ज्या बाबा पावते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनी सांगाती मेळोन बऱ्या कुटुंबात जिवीत जिवचे तेणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणे आशेतल्या सरकाजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे तेणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पावशिले दीस पावस ना वत कठीण आमचे मदें आसा तुजी भुरगीं आमी कंतिश्ट जाल्या रयत कंतिश्ट जाल्यात ह्या पावशिल्या दिसांनी आमकां गरजे परतो पावस तुज्या उदारपणान लाभय म्हण आमी तुजे कडेन मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुवें रचली पृथ्वी आमच्या तब्येत तुवें दिलाय ती जतन करच्याक आमी हर एकल्यानी आमची जबाबदारी सांबाळ विविध तरांनी ह्या प्रकृतीची ह्या पृथ्वीची जतन करूं आमचे थंय उदार म्हूण रस म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी बदे सेवेची बाळका त्या तुझ्या गुणांत आसता अस्कार रस्ता तुमी कारुदान करता तर आमचे शिकाये तुजे कावचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे ससलीं पॉल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मगळे तुला बी ओंकारे मरिये भगवंती देवाचे मेमसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसाने आमच्या खातीर पिडेस्तां खातीर आतां आमी विशेष तरान मागया मोगाच्या आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमी समर्पण करतना जे कोण पिडेस्तांनी आमचे कडेन ह्या पवित्र थळार मागोवंक सांगला तांचो हर एकल्याचो उडास काडया हो उजवात तांच्या तकलेचेर आमी दवरता म्हण चिंतून आमच्या तकलेचेर हो उजवात आमी दवरया आनी ह्या घडये आमचे खातीर सक्कड पिडेस्त भावंडां खातीर व्हडा पातयेनीन बवरतान आमी मागया त्या 4 जाणां आरिगरांनी त्या आरिगराक उखोल नाटलें घराचें पाकें उक्तें गेलें जेजू आसल्या कडेन थंय देंवयलें जेजून उक्तें केल्ल्या त्या पाक्यांतल्यान सौगां आरिगरांचो भावार्थ त्या उखोल नाटलेल्या सौगांचो तो भावार्थ पळयलो तांच्या भावार्थाक लागून त्या आरिगराक पातकांतली सुटका दिली आनी बरी भलायकी तांकां दिली तर त्या आरिगरा भलायकी जेजून दिली तर आमचोय भावार्थ जेजू पळयता भावार्थान मागलें जेजू आमकां पळयता आनी आमी मागलें आमकां आनी जे कोणा पिडेस्त भावनां खातीर ह्या पवित्र थळार ह्या घडये मागता तें मेळटा म्हणल्या पातयेनी आमचो उजवात आमच्या तकलेचे दोन ह्या घडये आमी मागया मोगाच्यान त्रिएक देवाक आमी उलो मारया त्रिएक देवाची मजत आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशां थंय घेवचे दिल्लो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडाशिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रात तुया दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकणीचे दाल दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दे जिवा बरीत कर अशें पातकांडली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गूण जावन
वेगीन सदानी भलायकेचो क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे आमेन. सोमियाचे नावी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. प्रातुया दायल सोमिया भावार्थांच्या बुजवंदरा तुझी मीत मेहनतलेली दाळ आम्ही मागता पिढे चिड्यान कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांच्या राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांभाळून दीत एकमेका सुख समजून आणि मानाभेद बैस करून एकमेका काळजांदान बघसून जीवन तांकां दुआदा दी आपल्या कष्टावरवी सुदारून तुझ्या दयान तांकां आपण बरी जाल्या आमन बघून दी तो दाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आणि ती तुझ्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दी जो जियेत आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. सर्वदात देव बाप तुमकां आशीर्वाद दी आपल्या मुखामळसो प्रकार तुमचेर बगो तो तुमकां माई पसंत निकाकल ते वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नजर घालो आणि आपली शांती तो तुमकां दे. आमेन. देवाचो एकलो स्पोज जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे परमने संसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट वरू तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमची राखण करू. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसमून ओडून आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परदलेत करू. आमेन. आणि सर पदवीदार देव असो बाप असो आणि पुतास आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो तुमचे सवे सदान रावो. आमेन. दिंबेर समीरावया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात करसून तो पवित्र वेळ आज आमी विशेष तरान पावसा खातीर ह्या पवित्र तळार मागता मोगाच्यान त्या देखून त्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया आमची मागणी त्या संवादाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तो दिता म्हळ्यार बरोवशान आमी मागया. तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार आयला तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार आयला तुझ्या दारार दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझे मुखार फाटला मोग जावन आमच्या काळजा रुपार सोमिया दिंबेर आमी सरपडनो तुका मान महिमा आराधन आमी करता तुझे वर्तेपण सोमिया आमी वळखता तुजो आमचो खरो देव जीव देव असाध्य म्हणलें कितें नातलो देव म्हणलें वळखून आमी तुका नमान करता आराधन करता स्तुती करता. दिंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मग संकार जारूपार दिंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मग संकार जारूपार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दे सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दे सोम्या उदार. तू आमचो ओड सोडवंदार पांयां पडटा हांव तुजे समकर पय सोम्या ह्या संवसाराक आयिल्लो सोमी आनी सोडवंदार तुजो आमी जाणा आसा आमी वळखता तुवें आमची दाय केल्या शिवाय
तुवें आमची सोडवून गेल्याशिवाय आमकां कितेंच ना सोमिया. त्या देखून आज तुजे कडेन सरपडून आमी दिंबयेर आसा, तुजे समकर आमी आसा सोमिया. आमच्या पांयांनी आमी पडल्या. तूं खरो सोडवणदार मनशा कोणाचो म्हणून आमी वळखून घेतना तुजे कडेन आमी मागता, परता. प्रत्येक जावन पावसाच्या देण्या खातीर आमची काकूत करो बिरमत पाव सोमिया. आमची सोडवण कर सोमिया. तुजें उदारपण आमचे थंय दाखय म्हूण सोमिया तुजे कडेन परतून मागता आनी तुका आमी आराधन करता, नामान करता. आमचो वडसड वंदार पाया पडता तुजे संकार. तूं आमचो वडसड वंदार पाया पडता तुजे संकार. आयल्या तुज्या दारार दर्शन घे सोम्या उदार. आयल्या तुज्या दारार दर्शन घे सोम्या उदार. दर्शन घे सोम्या उदार. दर्शन घे सोम्या उदार. Hallelujah, 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 hallelujah. मंगळान जेसू या बहु पवित्र सक्रमेंटात खरोच जीवो देव तूं हाजर आसाय. तुजें दर्शन आमकां दी सोमिया. आमी तुजे म्हाका सरपटल्या दिंबयेर आसा. तुजें दर्शन या सक्रमेंटात हांव दी सोमिया. तूं आमचो जीवो देव, खरो देव म्हणलें उगडा बेंका सोमिया. तुजें दर्शन दी सोमिया. तुजें दर्शन. तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो रक्षक, तूं आमचो आसरो, तूं आमचें सर्वस्व सोमिया. आमी वळखून घेता, तुका आमी आराधन करता, नामान करता, स्तुती करता सोमिया. आमकां तुज्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करता सोमिया. तुजें दर्शन दी सोमिया. आमकां हर एकल्यागे दर्शन दी. तुजें मन बरें मन आमचें थंय दाखय सोमिया. तुजे कडेन परता सोमिया. तुजें उदारपण दाखय. तुझ्या दारार दर्शन दे सोम्या उदार. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumiyan Jesus. Aradan tuka sumiyan Jesus. Aradan tuka sumiyan Jesus. Aradan tuka Aradan tuka sumiyan sumiyan Jesus. Aradan tuka Vandan tuka sumiyan Jesus. Vandan tuka Naman tuka sumiyan Jesus. Naman tuka Mahima tuka sumiyan Jesus. Mahima tuka Oglap tuka sumiyan Jesus. Oglap tuka Pranipat tuka sumiyan Jesus. Pranipat tuka Jai Jai tuka sumiyan Jesus. Jai Jai tuka Ogul sitaun sumiyan Jesus. Ogul sitaun tuka Vandan kartaun sumiyan Jesus. Vandan tuka Mahima sumiyan tuka Jesus. ditaun sumiyan Mahima Jesus. tuka sumiyan Pranipat Jesus. kartaun sumiyan Jesus. Pranipat tuka sumiyan Amkan tuka Jesus. समर्पितां Jesus. तुझी महिमा प्रगटां सुमियान Jesus. तुझे वर्तेपण ओळखून घेतां सुमियान Jesus. हालेलुया. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळं मी बसया मगाच्यान. देव जावन आसा रचणार. हर एक संगती ह्या संवसारांतल्यो ताची रचना जावन आसात मगाच्यान. तो एकलो मात्र रचणार आनी आमी हर एकली ताची रचना जावन आसा मगाच्यान. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 1 तावन आमी वाचले जाल्यार मगाच्यान हर एक दिसा देवान थोड्यो संगती रचल्यो मोगाच्यान. आनी एक वाक्य दिसाच्या अखेरीक ताणें रचल्लें ताणें पळयलें आनी तें ताका बरें दिसलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें रचल्लें ताका बरें दिसलें. आनी 6 दिसांनी देवान सकड रचून आखेर केलें आनी 7व्या दिसा देवान विशव घेतलो.
मनशाक 6व्या दिसा रचनेचो कुरो जावन देवान मनशाक आपल्या सरक्याचो आनी स्वरुपाचो करून रचलो मोगाचें त्या देखून आमचें ओडपण मोगाचें आमचें बाग देवान उरलें पुरो रचलें पूण ह्या रचनेचो कुरो जावन देवान आमकां मनशाक आपल्या सरक्याचो आनी स्वरुपाचो करून रचलो मोगाचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हेर मोगाचें केदे व्हरतें बाग आमचे देवान रचल्लें हरी एक संगती देवान मनशाच्या तबेन दिल्यो मनशाच्या बरेपणा खातीर आनी मनशाक ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो जावन ह्या सृश्टेचो कुरो जावन रचलें मोगाचें त्या देखून आमी पवित्र पुस्तकान आमी सांगलें उत्पत्ती बुकान आमी पळयता हरी एक दीस देवान ताचें रसान जाल्या उपरांत ताणें पळयलें ताका बरें दिसलें पूण 6व्या दिसा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 31 6व्या दिसा निमाणें सकट रसून जाल्या उपरांत देवान फाटीं पळयलें आनी थंयसर उतरां आसात मोगाच्यान देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें बरें न्ही भोव बरें दिसलें कित्याक हे सृश्टेचो कुरो जावन मनशाक रचल्लो मनशाचे रसान आनी त्या देखून देवाक भोव बरें दिसलें पळया म्हाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें निर्गमन पुस्तकी अध्याय 20 वाक्य 11 म्हणटा निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वाक्य 11 म्हणटा सर्वेस्वरान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार दर्यो आनी तांदू आसा तें सर्व रचलें हें सगळें देवाची महिमा देवाचें मांडावळ देवाचें योजन देवान आपलें अपूर्बायन रचलां मोगाचें देवाचो वैभव हें हरी एक पासारतात मोगाचें त्या देखून किर्तन 19 वाक्य 1 म्हणटा आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ ताच्या हातांची कृत्या परगडता आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ ताच्या हातांची कृत्या परगडता मोगाचें जर तर आकाश आनी अंतरळ त्या देवाची महिमा परगडता जाल्यार ताची महिमा वर्णिता जाल्यार ताच्या कृत्या परगट करता जाल्यार आमी सृश्टेच्या श्रेश्ठ रचनेन कुरोवान ह्या देवाक कितली महिमा मान होगळाप आराधन स्तुती दिनाकागी मोगाळ भवनो आनी भयणीनो त्या देखून एक घडी भर आमी सगळ्यांत दोळे धांपया मोगाचें सगळ्यांत दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें ह्या पवित्र तळार आमी आसा मागले दिवचो मेळचो जागो पवित्र तळार आमी आसा मोगाचें तेच आमच्या रचनारा मुखार सुमया मुखार आमी आसा रचनेच्या कामान थंय मेतेर जाल्लो बाप्पा सांगता ताणें सगळें रचलां आसा केला मोगाचें सुमया मुखार आमी आसा संवसाराच्या सुरवेर तावन तो आसलो आमचो सुमी देवा सोवें आसलो मागीर तो मनीस जालो आमचे मदें जियोंक आयिल्लो देवा सोवें आसलो सुमी आमचे मदें आसा हे तिगी जण त्रिनाद रचनेच्या कामांत वांटेली जाल्ले मोगाचें आमकां ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचें करून रचल्लें केदें व्हरतें बाग आमकां दिल्लें आमच्या मुखार सुमी आसा त्या सुमयाक आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन अंतरळा सांगता आकाशा सांगता महिमा आमी दिवया मोगाचें ही वर्ती विस्मितां आमी परगट करया मोगाचें तुमची जबाब आराधन तुका सुमया जेसू आराधन तुका सुमया जेसू आराधन तुका सुमया जेसू आराधन तुका सुमया जेसू उंड्या रोपार खरोस आजाराच्या आराधन तुका सुमया जेसू तुजें दर्शन आमकां दिवच्या आराधन तुका सुमया जेसू आमचो अरियेकल्याचो मोग करच्या आराधन तुका सुमया जेसू आमची जतन करच्या आराधन तुका सुमया जेसू आमकां वस्ती करूंक ही पृथ्वी रचलेल्या
आराधन तुका सम्या जेसू मनशाच्या बरेपणा खातीर प्रत्वेंतले हर एक बरें रचलेल्या आराधन तुका सम्या जेसू तुवें रचले हर एक मनशाच्या तबेन दिल्ल्या आराधन तुका सम्या जेसू आपल्या सरक्याच्या स्वरुपा सुद्दां सृश्टेचो कुरव जावन मनशाक रचलेल्या आराधन तुका सम्या जेसू मनशाचें जिवीत हर एक दिसा चलोवन व्हरच्या आराधन तुका सम्या जेसू ह्या सृश्टेत हांव दिसपरतो ग्रास दिवच्या आराधन तुका सम्या जेसू हर एका दिसा हर एका घडये आमचे जिवीत चलोवन व्हरच्या आराधन तुका सम्या जेसू अरदान तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सम्या जेसू अरदान तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सम्या जेसू अरदान तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सम्या जेसू तर आमी उबे रावया आकाशा संगी आनी सगळ्या सृश्टे संगी आमी मेळया आमच्या रचणाराक आमच्या धनिया देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमान करया मागाचें जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका ये सर्वंदारा आराधन तुका उंड्या रुपार तुली पोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय तुजें दर्शन आमकां दिवन आसाय सोम्या तेतून आमी तुका आराधन करता नमान करता स्तुती करता आमकांच तुका आमी समर्पण करता उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय जेसू मोगाळा आराधन
hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मोगाचें एका कलाकारान मोगाचें पेंटरान सृश्टेचें एक सोबीत व्हडलें पिंतूर रचलें मोगाचें सृश्टेचो एक संगती त्या पिंतुरांत येवच्या बरें ताणें पळयलें आनी एक आकर्शक सोबीत पिंतूर ताणें पिंतरायलें मोगाचें आनी एका प्रमुख जाग्यार हें पिंतूर ताणें दवरलें मोगाचें एणे तेणें वेचयलें आनी त्या पिंतुराचेर नदर घाली मोगाचें त्या पिंतुरांत आसली सोबाय ताणें देखली त्या पिंतुरांत सृश्टेचो वैभव अनुभव केलें आनी देवाक ती ओरणोंक लागली मोगाचें सबारांनी उद्गार उसारलो आनी म्हळें आमची सृश्टी इतली सोबीत आसा की आमची सृश्टी देवान इतल्या वैभवी तरान रचल्या की म्हणून तांणी उद्गार दिले मोगाचें आनी जायत्या जाणांनी धन्या देवाक अर्गां दिली अपूर्बायची सृश्टी ही पृथ्वी रचलेल्या खातीर मोगाचें दिसा मदें आमी भायर रावल्यार पांचवे तरान सोबची सृश्टी आमकां दिसता मोगाचें वैभव बरी दिसता पूण रातीच्या वेळार तुमी एक घडी भायर रावून मळबाक नदर घाली जाल्यार तो संद्रेम आनी ती नखेत्रां तारां आनी ताचे सांगाता सगळो आकाश मंडळ आमकां दिसता कितलो सोबीत सोबता मोगाचें आनी हें पळयतना बोवारी पळयतना काळोख आसूंक बरो जाल्यार ती पृथ्वी मोगाचें देवान रचलेली मोगाचें मुस्तबडी देवाचो हो वैभव देवाची ही मांडावळ आमी पळोवंक सुकता देवाक अर्गां दिवंक विसरात हांव मोगाचें आनी आमच्याच राटावळींत आमच्याच संवसारांत आमी जियेता मोगाचें एक घडी पृथ्वेचेर आमी नदर घाले जाल्यार मोगाचें ह्या पृथ्वेंत वाळचें तें प्रशांत वारें मोगाचें ऑक्सिजन ह्या पृथ्वेंतावन आमकां मेळचो ह्या वाऱ्या मारिपाक मोगाचें आमचें जिवीत कितलें बरेंगन सरतालें मोगाचें हांव मलगड्या पाद्रापांक पळोवन आसतना ह्या कोरोना वेळार म्हाका उडास आसा ऑक्सिजन लेवल उणें जातलें कोरोनाक वळख जाल्ल्यांक ऑक्सिजन लेवल उणें जातलें मोगाचें आनी आमच्या मलगड्या पाद्रापाच्या घरा आमी 3-4 ऑक्सिजन मिशिनां हाडल्लीं आनी टेम्पररी वा तात्कालीक रिलीफ दिवच्या खातीर ही ऑक्सिजना मिशिनां मास्क घालून तांच्या नाकाक आमी दवरतल्या त्या मारिपाक उस्वास काडूंक तांकां सलीस जावच्या खातीर मोगाचें जायते जाण थोड्यांक पाद्राबांक सगळी रात दीस म्हणल्यार बरें ऑक्सिजन घालून दवरी जें आसलें हॉस्पिटलाक गेल्या जाल्यार ऑक्सिजन घालून पेशंटाक दवरतले आयसीयू गेल्यार थंय ऑक्सिजनार दवरतले कित्याक स्वास काडूंक तांकां जायनातलो वारें तांकां घेवंक जायनातलें कश्ट जातलें मोगाचें हें पळयतना आमी मास्क नासतना ऑक्सिजन हें पुरो मिशिनां नासतना 24 hours आमकां पृथ्वेतावन प्रकृतेतावन ऑक्सिजन मेळटा आमी घेवनंत कितल्या अपूर्बायेन आमी जिवन आसा मोगाचें हें कोणें दिल्लें हें देवाचें देणें मोगाचें हें देवाचें देणें आमकां कांय करता की आमकां ऑक्सिजन वारें उणें पडटा आमकां कांय करता आसा की ना आमकां दरबस्त देवान दिलां ऑक्सिजन वारें आमकां मेळटा स्वास आमी घेता सोरता मोगाचें केदें व्हरतें भाग आमचें न्ही दुसरें आमकां पियोंक उदक ही पृथ्वी निरंतरी दिवन आसा मोगाचें जर तर उदक सकट कडेन सुकलें उदक म्हणलें ना जाल्यार आमची गत कितें जायत मोगाचें गत कितें जायत आमी न्हावूंक आसा की न्हांवचें सोडया पियोंक उदक आसा की कितल्या कडेन बरगल येवन मनशाचें मरण पावतात लोक कश्ट जाता खंय खंय जावन उदक एकोलसो उदक वोवनाची परिस्थिती मस्त कडेन आसा मोगाचें पूण आमकां देवान दरबस्त पियोवचें उदक दिलां बोरवेला मुखान बांय मुखान मुन्सिपाल्टीच्या उदका मारिपाक आमकां कांय उणें पडलां उदकाची कांय आमी कंत हुस्को धरलागी मोगाचें कित्याक दरबस्त आसा आमी चिंतू ना हें दिल्लें कोणें हें देवाचें देणें मोगाचें पृथ्वेतावन आमकां खाण मेळटा विविध रुपांनी रैतांच्या कश्टांचो फळ मोगाचें आमचे कडेन पयशे आसात वय आमी हाडूंक वेता वांगडी आमकां मेळटा जर तर थंयत ना अंगडी पुरो खाली आसात आमी पयशे कितलेय आसूंक पुरो म्हज्या कडेन मोगाचें पूण थंय वेताना थंय तें ना जाल्यार ह्या पृथ्वेत हांव न्हू हें बेळें येना जाल्यार मोगाचें आमी खंय तावन हाडचें पयसो कितलोय
लाखांनी करोडांनी आसून कितें फायदो मोगाचें न्हू. त्या देखून हें पुरो मेळचें प्रत्वेत हांव न्ही. आमी प्रत्वेतय उपकारी मनाची आसावंगी मोगाचें न्हू. हें सगळें देवाचें योजन, देवाची महिमा परगडटा मोगाचें न्हू. केदें वर्तें आमचें भाग मोगाचें न्हू. मस्त बरी आमी त्या विशयान चिंतिना विस्त्रात हांव मोगाचें न्हू. निर्गमान पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार इस्रायल परजा बबिलोन इजिप्ताच्या गुलामपणान ते सोडून बसयले गांवाक व्हरताना तांणी कश्ट भोगले. तांकां पिवंक उदक नासलें, खावंक जेवंक नासलें, देवाक उलो मारतात आनी देवान कडपतान उदक वाळशें केलें, ददोशी पियेली मोगाचें न्हू. मान्ना पडलें केलें, खावंक त्यो सुकणी उबोवन आयली धरली, मास्कन केलें, सगळें देवान दिलें मोगाचें न्हू. तांचें जिवीत तृप्तेचें केलें देवान. आज तसो देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. काल पोराईतराच्या वासाप पयले वासाप आमी आयकल्लें जाल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें कितें म्हणटा, पावस आनी बर्फ वयर तावन पडटा आनी धरणींत बियाळो किर्लासो करता. पावस पडलेल्या वरी बियाळो किर्लाता आनी आमकां खावंक जेवंक मेळटा मोगाचें. आज पावसूच पडना जाल्यार बियाळो कसो किर्लोसो. खावंक जेवंक मुखल्या दिसांनी खंय मेळटलें मोगाचें न्हू. असली परिस्थिती आज उद्देवून आसा मोगाचें न्हू. आमी कितें करूंक शकता मोगाचें न्हू. त्या देखून आज ह्या घडये देवान रचलेल्या ह्या सगळ्या सृश्टे खातीर, देवान दिल्ल्या त्या वाऱ्या खातीर, उदका खातीर, खाना जेवणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. सगळ्यां परत एक घडी दोळे आमी धांपिया. आमच्या काळजाचे गुंडाय तावन त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. एक शब्द तो थँक्यू म्हणलो. देवा तुका थँक्यू, सोम्या तुका थँक्यू म्हणलो. म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन येवं दी मोगाळ भावा आनी भयणी. आज आमी नियाळ करतना हें सगळें खंत हुस्कोन आसतना आमचें जिवीत वेता जाल्यार हें देवाची मांडावळ, देवाची महिमा मोगाचें न्हू. त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू. ही सगळ्या सृश्टे खातीर, हे सगळ्या सृश्टे मारिपाक आमकां मेळच्या त्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. काळजाच्या गुंडायत हांव ताका आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. आनी सगळ्यां आमी उबे रावया. सकल वा सृष्टी सेवा देव ಪಿತಾನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. अर्घां जावन ही गीत आमी गावया. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರತ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ,
ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. You are a wonderful, mighty God. You created everything, my Lord. Thank you, Lord. Thank you. We praise you. We thank you, Lord Jesus. We praise you. Glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यानं थोडे दीस आदी केरळाच्या वायनाड म्हणल्या त्या वायनाडो म्हणल्या त्या जाग्यार गडल्लें आमगे गडीत करता आसा गुडो उदका समेत कसलो नायलो आनी थंयसर सुरंगा करनासल्ले आनी तांकां घेवन वळोन गेलो आनी मस्त जण मातये भितर पडले बस लॉरी आसली मातये भितर दांबून गेली आनी कितलीं जाणां थंयसर मरण पावली मोगाच्यान हे कित्याक घडटा आमी प्रकृतीचेर धाड घालतना प्रकृती आमच्या फायद्या खातीर आज आमी सृश्टी उपयोग करतना नाश करतना आज प्रकृती एका लेखान रागार जाता आनी आमचो देसवाट करता मोगाच्यान कित्याक आमी प्रकृतीचो नाश करता मनशाच्या स्वार्थ खातीर गुडे कोंडून असले समदाट्ट जातेत आसात हेणे मडिकेरींत थोड्या वर्सां पयलीं पोरच्या पोरी थंयसरी कसलाले गुडे आनी थंयसर वाळोन आयले माती उदक कित्याक रब्बर लावचे खातीर थोडे तेंपा पयलें आल्ले रानां कातरून गुडे थोडे कोंडून थंयसर रब्बर लायलें उदक थंय जिरोंक लागलें आनी उदक भितर गेलें गुडे कोसलोंक लागले मोगाच्यान मनशाच्या स्वार्था खातीर मनीस ताचो बरेपण आशेता शिवाय प्रकृतीचें बरेपण आशेना इतर लोकांचें बरेपण आशेना तांचो जो स्वार्थ मोगाच्यान महाराष्ट्रांत इतलो पावस आयलो उदक वाडलें आनी उदकां उदक घरा भितर भरलें आनी साबारांचें जिवीत देसवार जालें कित्याक उदक वाळोन वयचे जागे आसले आज मनशान उदक वाळोन वयचे जागे बंद केल्यात व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदल्यात उदक खंय वाळोन वयचें घरांच्या भितर वसाचें दुसरी वाट ना आसले तोड हळू बंद केले जाल्यार उदक खंयच्या वाटेन वयतलें इत परिस्थिती मंगळुरांत घडोवन आसा मोगाच्यान उदक वसोंक जागो ना आनी त्या देखून उदक आमच्या घरा भितर आनी येता मनजात्यो आनी थोड्यो जीवदाळ्यो आमच्या घरा भितर येता कित्याक मनजातीक रावूंक वस्ती करूंक जागो ना जाला आमी नाश केला आमच्या फायद्या खातीर बिल्डिंगां व्हडलीं व्हडलीं घरां बिल्डिंगां येतेत आसात मोगाच्यान आनी त्या देखून आज प्रकृती एका लेखान आमचे विरोध पडल्या आज बरवेंदा कोणताना उदक मेळना कित्याक आमी जाता तितलें उदक काडलां उदक जिरयना आमी उदक जिरोवचें एक पोंडगन उदक जिरता बरें पावसाचें आमी पळयना आमकां मेळटा आमच्या घरा जिरयल्यार आनी एकल्याक फायदो जाता जर आमी चिंतलें जाल्यार आज प्रकृती ह्या परिस्थितीक पावती ना मोगाच्यान आमी मस्त जाणा आनी मस्त जाणांनी आमी रूख कातरता आमकां मोप जायचे रूख हाड जायचे आमी कातरता कातरले कडेन आमी लायता गी परव बज्जोडी रितीरे गेल्लो आनी थंयसरी मस्त रूख आसले पाद्रा म्हणलो फादर हांगा बांक करचे खातीर जणल्या खातीर आमी 15 रूख कातरले पूण पाद्राबानी एक उतार सांगलें 15 रूख कातरले पूण 50 लोक लायल्यात म्हणालो 15 रूख काडले पूण 50 रूख आमी नवे लायल्यात म्हणालो सशे लायल्यात आनी ताचें पोशन आमी करता आमी एक कातरतना आनी एक लायलें जाल्यार आज प्रकृती सोबी दिसते मोगाच्यान त्या देखून आज मोडां उदेवंक रूख झाडां नात आनी त्या देखून मोडां नात कठीण वोत आमच्या प्रकृतींत आनी सगळें उण उण वारें एका लेखान दर्याकी वो वायट उदक वेता आनी न्हंयकी वायट उदक वेता मसल्यो मरतात आनी उदक विकाळ जालां आनी अशें जायत्यो संगती आमच्या बोवारी घडोवन आसात मोगाच्यान हाका लागून आज एका लेखान परके उलयतना कोणी एकलो म्हणालो आमच्या पथकाक लागून आमच्या स्वार्थाक लागून आज पावस ना आज ही परिस्थिती आमचे मदें उदेल्या म्हणून मस्त जाणांची भोगणां मोगाच्यान आमी देवा विरोध वेताना
प्रकृती विरोध वयताना आज प्रकृती एका लेखान आमचे विरोध वचोंक बाई सरल्या असली परिस्थिती आमकां अजुनूय हाचे इफेक्ट कळोना थोडी वर्सां गेल्या उपरांत आमी आणखी खंडीत भोगोवंक आसा मोगाचें कित्याक आमी जर तर आमी त्या परिस्थितीत वचून वचो जाल्यार ह्या प्रकृतीचें रक्षण करचें आमची जबाबदारी म्हणलें आमी ती समजोवंक आसा मोगाचें त्या देखून आज आमच्या स्वार्था खातीर आमी आदरलेल्या उणेपणा खातीर सोमिया कडेन आमी बक्षाने मागया सगळां आमी दिंबेर पडया मोगाचें सगळां आमी दिंबेर पडया आमचे दोळे आमी दांपिया परत आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें आज आमी सेवचें खाण विकाळ जालां जाल्यार मारेकार पिडा आज जायत्यो विस्तारून आसात प्रत्येक जाण कॅन्सर हार्ट प्रॉब्लेम सोडून आसा जाल्यार आमी सेवच्या तें वारें विकाळ जालां आमी पियोवचें उदक विकाळ जालां आमी खावचें खाण विकाळ जालां हें कोणें मनशाच्या स्वार्था खातीर वेग्गी वाडच्या खातीर वेग्गी फळ मेळच्या खातीर पयशे सडीत करच्या खातीर आज विविध तरेचें वीख ओंपल्या वरवीं वीख मेळटा वीख आमी खाता भलायकी बिगडटा आमचो स्वार्थ मोगाचें मनशाचो स्वार्थ आमी रूख झाडां कातरल्यान प्रकृती नाश केल्या आज प्रकृती आमचे विरोध काबाडल्या त्या देखून एक घडी देवा कडेन ह्या प्रकृती कडेन ती जिवी ताका ही जिवा त्या सृश्टेक त्या देखून देवा कडेन आनी देवान रचल्या त्या प्रकृती कडेन आमी सगळ्यां बोक्साने मागया आमच्या पातकाची दूख आमी धरया आमचे पाताक आमी रडया आमचे पाताक आमी वळखून घेवया मोगाचें आमी हर एकल्यांनी आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करीचे प्लास्टीक आमी त्या मातयेक उडयल्या वरी माती विकाळ जाल्या विविध रितीने आमी ते विकाळ पृथ्वी केल्या आमचो हर एकल्याचो एक न्ही आनी एका रितीन इल्लो वांटो आसूंक पुरो मोगाचें त्या देखून आज आमी वैयक्तीक तरान दूख पावया देवा कडेन बक्षाने मागया आमची काकुळट कर आमची बिरमोत पाव सोमिया आमचे बिरमोत पाव आमची काकुळट कर आमी पातकी ना पापी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमी पातकी म्हणल्यार वळखून घेवया आमी सुकल्या आमकां मेळिल्लें दिर्वें आमी ओगडावन घेवच्या वाटेर पडल्या म्हणून त्या देवाक आमी सांगया मोगाचें देवाक आमी सांगया आमची बिरमोत पाव काकुळट कर तुजी काकुळ दया दाखय म्हण आमी मागया हें पवित्र उदक आमचें शिवरतना आमच्या पातकाची दूख धरया नितळ आमी जावया ह्या प्रकृतीचो मोग करूं ह्या प्रकृतीची जतन करूं त्या दिशेन वावर करूं ह्या घडी आमी विशेष कृपा त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचें आनी आमच्या पातकाची दूख धन बक्षाने आमी मागया ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडी ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो गेल्या त्या वर्सा मे म्हयन्यांत पावस सुरू जाल्लो मोगाचेनो बांयो भरुल्ल्यो उदकाच्यो झऱ्यो वाळटल्यो उदक ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हणसर पावस मोगाचेनो पूण आज जुलय म्हयनो बांयो भरुनात उदकाच्यो झऱ्यो वाळानात उदक ना सुकी दाड आमच्या बोवारी आमकां दिसता मोगाचेनो हेका लागून आमचेर कर्ग जर तर इत परिस्थिती मुखार वसा जाल्यार ह्या वर्सा पियोंक उदक आमकां आसात गे तिकंत भिरांत तरी कोण ह्या सोमिया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो
हांव कीर्तन 91 वाचताना तुमकां कोणाक बाई पाट येता जाल्यार म्हजें सांगाता मुना नाजाल्यार आमी मागया मोगाचें कित्याक देव राखणदार. आज आमी ताच्या मुखार आसा. आज आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. पावसा खातीर विशेश तरान आमच्या देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. ताची राखण आमकां जाय. त्या देखून आमकांत ही सगळी पृथ्वी ताका समर्पण कर. हें कीर्तन हांव वाचताना जर येता म्हजें सांगाता तुमी म्हणूंक प्रयत्न करा. जो मनीस परमन देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेन वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे. तूं म्हजो देव तुजें दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका दामतलो. ताच्या पाकाट्या पंदे तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावाची ताचे विश्वासपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतेले मारीचे पिडे दोनपाराचे नाश करतेल्या खरगाक तूं भियोंच नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतील आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सची कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्प तुजो आसरो परमन देवाक तुवें तुजें कोटे करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबासशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारून शिवांक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारान पळोवन ताका फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आता मी वैरूपान म्हणया हालेलुया. 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 जीसस जीसस have mercy on us Lord Jesus. Have mercy on us. Hallelujah. 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 दया दके सोमिया दया दके खाकुत कर गंजेचा पाऊस या पृथ्वीक धी सोमिया तुझे उदार माता के मळबार मडाऊ देव दी सोमिया पावसाचे येणे जाऊ दी सोमिया तुझेर विश्वास तुझेर बातेने तुझ्याकडे मागता सोमिया दया दके खाकुत दके हालेलुया. 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 मग जनो तशेंच या घडये परत आमी मागोवंक जाय मिडल इस्टा खातीर मध्यम प्राच्य खातीर. थंयसर इराण अमेरिका मध्ये इस्रायल झूज चलोवन आसा परत मोगाच्यान. जायते देसवाड जावन आसा. आमची भावना परगवांत आसल्यांचे जिवीत कश्टांचे जाला मोगाच्यान. बेबिरांतीन जिये जाय असली परिस्थिती परत उदेल्या. आमच्या कुटुंबांतली आमच्या मोगाचे परगवांत आसात. त्या देखून ह्या घडये परत सोमिया कडेन आमी मागया. आमचो हात दोनी उबारया मोगाच्यान. या गांवांनी शांती समाधान राज जावचे खातीर युक्रेन रशियामध्ये सुडानांत इतर जाग्यांनी आमच्या भारत देशात शांती समाधान राज जावच्या खातीर या शांतीच्या कुवारा लागीं सोमिया कडेन आमी मागया. हालेलुया. 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 जीसस 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 तूं शांती सागर सोमिया आपड आमचो गांव तुजी दया देश संबंधित जाल्या मोठे कुसवार दे सोमिया दया दाखय ठाकूर दाखय सोमिया ठाकूर दाखय सोमिया तुझा राव दे सोमिया जुज एक मात्र वाट नाही म्हणे समजून द्या मुकेला ताजो स्वार्थ सांगो ताका कृपा द्या आमच्या शांती समाधान राज जावच्याकडे परगावांत असलेल्या आमच्या भावना तू राज सोमिया ताच्या कामाची भद्रते दे सर्व सांभाळ तांका दे सोमिया ताचे जीवित सोलन वरवून तुझ्याकडे मागता. हालेलुया. 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 मग चनो विविध तरेच्या मारेकार पिडेक ओळख जावन कष्ट तेल्या सकट भावना सो याकडे उडास तोरया
तुमकां कितेंय मारेकार पिडा आसा ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण कर मागा सक्रामेंतांत तो करो जीव हजर आसा तेरगून तुमचे कडेन सकट पिडेस तांकां दी सोमयाची गूण करचे सकट ह्या कुडीच्या शिराशेण्याने वालच्या सोमयान आपोरच्या भलायकी बरेपण मेळच्या कडेन परत आमच्या हातोबान आमी मागया हालेलुया 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 जीसस touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may mighty anointing take place all the sickness may go away Lord heal touch Jesus touch anoint them Lord Jesus you are the mighty savior Lord I trust in you Lord Jesus nothing is impossible heal make away all kind of sickness among the people Lord Jesus bless them touch them hallelujah 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 हालेलुया हालेलुया आमच्या सगळ्यांचे कुटुंबां सोमयाच्या पांयांतळा मी आडिया मोगाच्यानो कुटुंबांत जायती खंत वस्को दूख बेजाराई आसा थोडी भुरगीं आयकनान मोगाच्यानो थोड्या कुटुंबांनी भुरगीं इतर जातीच्या तरणाटे लागी मोगार पडून दुखान आयिल्ले सन्निवेश आमचे मध्ये आसात मोगाच्यानो थोडे तरणाटे आमाल पिवनाक वळख जावन आवय बापायक एक वोजे जाल्ले आसात ड्रग्साक येता संगतीक वळख जावन जिवीत नाश केल्ले आसात मोगाच्यानो थोडे तरणाटे तांचे शिकाप अर्द्या रावन समाज शिकनासतना आवय बापायच्या दोळ्यांनी दुखारचे तरणाटे आसात थोडे तरणाटे मिसांक वसनांत मीस रजार म्हणल्यार खंयचे येना मागणे जिवितांना हाका लागून कुटुंबाक खंत दूख जाल्ले आसात मोगाच्यानो जायते तरणाटे थोड्या खाजरी जोड्यामध्ये जीवित समाधानाचे ना प्रत्येक जण तरणाटी खाजरी जोडी तांच्यामध्ये खाजर जाला मात सभा जोड्यामध्ये मनस्ताप उलोवन येना संगता आसा जाल्यार उलोवन येना थोडी सांगता नांत वेगवेगळ्या तरेच्या त्या वाटेर आसात मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांत जायते दूख आसा बेजाराय येता खंत आसा निराशे आमी जाल्या मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांतले सगळी खंत बेजाराय पिडा शिडा समस्या सगळे सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण कर आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्या फळां खातीर युवजना खातीर ह्या घडये परत आमी मागया हात वयर उबारया मोगाच्यानो हालेलुया 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 जीसस ब्लेस आवर फॅमिलीज anoint our families bless the children bless the youth bless the couples Lord Jesus be with them Lord Jesus be enlighten their mind Lord Jesus be with them Lord Jesus lead them guide them protect them Lord Jesus enlighten their minds Lord Jesus enlighten their minds Lord Jesus I surrender trust in you Lord Jesus hallelujah 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 दिव्य रसल्याकडे बसल्याकडे आम्ही सक्कट डोळे दाबिया आमचे हात दोन्ही हार्द्याचे दवरया हे सक्कट सोमयाच्या पांयांतळा आमी समर्पण करतना सोमयाक सांगया तुजे रावपाक येता ही पूर मोडा मुजेर आयल्यांत पावस ना असली मोड आयल्यांत कश्टांची मोड आयल्यान काम ना ही मोड आयल्यांत दुखाची मोड आयल्यान भुरगे ना तेरगून ती मोड आयल्यान भुरगीं आयकलान ती मोड आयल्यान ही वजन सारक्या वाटेर नात ही मोड आयल्यांत विविध तरेचे मोड आसात आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितांत सोमया तुजेर एकल्याचेर मात्र बातेन तू एकलो मात्र ही मोडा शांत प्रशांत करूंक शकसो तू एकलो मात्र आमी मागलें दिवचो सोमया तुजेर आमचो बाबार्थ तुजेर आमचो विश्वास तुजेर सगळें आमी सोडलां सोमया जेजू तुजेर आमी बात येता तेदून सगळां थोडे दमान हात दवन आमकां सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण कर सगळें आमच्या काल जमान्यांतले दूख बेजाराय ताच्या पांयांतळा आमी समर्पण कर सोमयाक आमी सांगया तुजेर रावपाक येता सोमया तुजेर रावपाक येता येसू मोगाळा तुझे रावपाक येता येसू मोगाळा कष्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुझे रावपाक येता सोमया तुजेर पात येता Yes, Lord, we trust you. तू आमचो इश्ट सोमया मोगाचो इश्ट सोमया करता पावसो तू सोमया तुजेर पात येता सोमया तेन्ना म्हाका म्हजे कुटुंब म्हज्या मोगाच्या सगळे तुज्या पांयांतळा समर्पण करता तुजी नजर घाल तुजी काकुळीची नजर घाल बरें भक्ती
बरे मंदी दूर कर आशीर्वाद सुटका सोडवून दे शांती समाधान दे समाधान दे सगळी मोडा पवित्र समया पावसाची मोडा मोडा पवित्र निराशपणाची मोडा बरे मंदी समया I trust in you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता आम्ही अनॉइंटिंग करता त्या ठिकाणी मागणी घेऊंक आम्ही पुढे सरया पवित्र म्हणजे कृपा मजत आमच्या जिविताचेर कुडीचेर वळच्या या घडी आम्ही विशेष तरान मागया. तुझी कृपे देणी बळादी कर आमची असजीणे लाभ आमकां तुझी कृपे देणी बळादी कर आमची असजीणे बळादी कर जीणे बळादी कर जीने पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये. आमी माया मगान लाले मागतां लाभय तुझी कृपा कुटुंबाची आमी माया मगान लाले मागतां लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये आमचेर तू देवण ये. या पवित्र ध्यानात मागला हरी एकट्याने तुझ्या नावात तुझ्या पवित्र नावात मागला समया हरी एकट्याच्या पुढे भलायकी वळवली समया या पवित्र तळापाठी येताना भलायकी बरे बनायचे जीवितान अनुभव जाऊन दे समया सैती बदलावून जाऊ दे समया ताजे जीवितान आपोड समया आपोड या पवित्र ध्याला मारी बापे मागलाय नका आपोडलाय समया तर जी दैविक सकत ते हरी एकट्याच्या जीवितान पुढे वळले समया दिस सकत या भवनाच्या पुढे त्याच्या पुढीच्या शिराशिराने मळल्या बरी थकले जाऊन पायाच्या ते निमाने बोटापर्यंत वळवून दे आणि बरे बंदाक लाभून दे मग समया परत तुझ्याकडे परत मागताना touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may they experience, may your mighty power in their life Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सगळं आम्ही दिबेर पडया मोगाच्यान सुमयाचे आशीर्वाद आम्ही घेवंक येता. परत एक फावटी आमचे सगळे कुटुंब हरी एकल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांदेचो मोती उडा सगळ्या हरी एकल्याक ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयां तळाडया समर्पण करया. प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांचो उडासकान सुमयाची सकर करपा वालच्या खातीर मागया. कोणी आमचे लागीं मागोवन सांगला, मागता म्हूण सांगला, तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक घेवनच्या सकट भक्तिकांक आज न्ही हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी सभाजन ह्या पवित्र थळाक येता. हरी एका भक्तिकांक खातीर आमी मागया. विविध रितींनी दान दितात, बरें मन दाखयतात. जावं करून जेवणाक ह्या पवित्र थळाच्या अभिवृद्धी खातीर जायत्यांचें बरें मन आसा. तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, बिझनेसाचेर, कृषीचेर, तांच्या हरी एका चटवटिकेचेर सुमी तराळ आशिर्वाद वतून दी. हजारो वांट्यांनी तांकां प्रतिफल दिवन दिवन ह्या सकट भवनां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्या वावर करच्या हरी एका बऱ्या मनाच्या भवनां खातीर आमी मागया. आनी आमकांच ताच्या पांयां समर्पण करया. ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत हे देवडा साक्रामेंतान. ये देवडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. परविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आधार्या. सन्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावर्ताचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पोता उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा सुसना सुसना एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी वार्ता. प्रार्थया येसु जेजू क्रिस्ता या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडून सफल सदांच आमचे तें आमी बगी सरकू. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फोव कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. 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 स्वप्नी सौजा सौम्याची स्तुती गायतात. स्वप्नी सौजा सौम्याची स्तुती गायतात. घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. घोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायतात. रूख झाडा सौम्याची स्तुती गायतात. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार बरे आशीर्वाद दिव आमकां. संत देवा बापा सौत्रिनाती कर भगवंत कृष्णाच्या गृहिणी निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.